Amche modlia favocona, favona sana fukiamora, devana kayetangena. Favona sana fukiamora, devana kayetangena. Nasheutol kanat honor, Sayachivo konuturo, Kashayapkan jimi kocha, Aizewam touloi dolo. Kashayapkan jimi kocha, Aizewam touloi dolo. Soglang तुमकां देव बरो दिसूं. Jesu तुमकां कृपा दिवं. माय मोगाचे करायचे मिसाच्या बलिदानान आज आमी दोन इंतेसांव भेटयता. मिसान पयलें इंतेसांव जावन आसा सोंपलेल्या जानेवार मिस्किताच्या आत्म्या पासत आमी मागता. तशेंच मारियानी फेर्नांडीस सोंपून गेल्या तिचे आत्म्या खातीर आमी मागता. देवान तांकां सासणाचो विसव दिवन सुर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण मागुया. अशें दिसता केरीत भाशेन आमची दोतोनीची भुरगीं जी क्रिस्म घेतात तांचे खातीर आमी मागुया. ओदीक आपल्या जिवितांत पवित्र आत्म्याची देणी तांणी स्विकार करतना आपलें जिवीत देवाक मानता तसलें जिवंक तांणी वावरूंक तांचे खातीर मागुया. आमच्या गोंयच्या राज्या खातीर भोव करून जूंय आमी जाणाव प्रश्न आसात, जायते कडेन आमचे भाव वावुरतात, जायते कडेन आमचीं बाबा भयणां झुजतात, जायते कडेन घडयेक उपास करतात. ह्या सगळ्या वावराक केरीत भाशेन देवान आशिर्वाद घालून तांचो वाव सफल करूंक आनी जे कोण अधिकार आसात तांणी आयकून घेवंक तांचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणीनो, आज जेजू आमकां फरमायता, जेन्ना तुमी जेवणाक कोणाक आपयतात तेन्ना वळखीच्याच मनशांक न्हय पूण दुबळ्यांक, पांगड्यांक, गरिबांक हांकां पयलें आमंत्रण तुमी दिवचें. दर दिसाक आमकां देव ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आमंत्रण दिता. ओतोर करिना. जायते फावटी घडयेक आमी पातकांत आसून सुद्दां आमी घडयेक जेजूक शेवता. हाचे दिसाक आमकां ती कृपा मागुया. ओदीक आनी ओदीक त्या जेजूक आमी नितोड काळजान घेवंक आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जिवंक आनी देवाक जायते भाशेन ताचें राज विस्तारूंक दर दिसाक आमी वावरूंक ह्या मिसांत आमकां कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सुरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. आज पवित्र सभा केरीत भाशेन भाग्योन चार्ल्स बोरोम्यो ह्या धर्माध्यक्षाची परब समोरमता. सर्वेस्परा तुज्या धर्माध्यक्ष भाग्योन चार्ल्साक दिल्लो पवित्र आत्मो तुजे सोबेचे निरंतरी पाठय. ताचे वरवीं थांबनासतना तिचें रुपांतर कर आनी जेजूचो उपकार घेवन ताच्याच मुखा मोडाचो पोरजोड संवसाराक दाखोवंक तिका कृपा दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक.
बागेवन पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताच्या एकवटान आमच्या जिविताक कसलें मोल आसा म्हूण तुमकां दिसता जाल्यार, मोग तुमकां ओडून दवरता जाल्यार, आनी एकाच आत्म्यान आमकां भागीदारपण आसा तें तुमकां दुखोलता जाल्यार, आनी अपुरबाय आनी खोनवळाय तुमकां उर्बा दितात जाल्यार, एक चिताची, एकाच मोगाची, एकाच जिवाची आनी एकाच मनाची जावन म्हाका सारको दादोशी करात. पक्षाचें मौन दवरूं नाकात, सुकी बडाय करूं नाकात, पूण कालतेपणान दुसरीं तुजेवून व्हरती म्हूण समजात. आपआपल्या फायद्याचें कितें तें पळोवं नाकात, पूण दुसऱ्याच्या फायद्याचें कितें तें पळयात. तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावं दी. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. जबाब. सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. म्हणुया. सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्परा म्हज्या काळजान गोर म्हणल्यार ना, म्हज्या दोळ्यांनी व्हडविकेची आशाय ना. व्हडविकेचो रस्तो हांवें दवरलो ना, म्हजो हात पावना तसल्यो व्हड व्हड वस्तू हांव आशेना. जबाब. सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. म्हजें काळीज हांवें थंड आनी शांतीन करून दवरलां. जशें दूद सोडलोलें भुरगें आवयच्या हुस्क्यार आपल्या आवयच्या हुस्क्यार, तसल्या सुपुल्ल्या भुरग्या सारकें जालां म्हजें काळीज. जबाब. सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्पराचेर पातयेन राव, इस्रायेला, आतां आनी सदांकाल. जबाब. सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. उद्गार. सोमी म्हणटा, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलसात जाल्यार तुमी म्हजे खरे सीस जातल्यात आनी तुमकां सत कळोन येतलें. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आपणाक जेवणाक आपयल्लो त्या फारिसेवाच्या मुखेल्यांक जेजून सांगलें, तूं दोनपारचें वो रातचें जेवण दिताय तेन्ना तुज्या इश्टांक वो भावा भयणीक वो सोयऱ्यांक वो ग्रेस शेजाऱ्यांक आपय नाका, कित्याक घडयेक तीं तुका परत आपणागेर आपयतीत आनी तुजो उपकार बाद करतीत. पूण जेवण दितात तेन्ना दुबड्यांक, कोयद्यांक, तोंट्यांक आनी कुड्ड्यांक आपय. तांच्यान तुजो उपकार बाद करूंक जायना म्हणटच तूं बागी जातलोय. पूण सुगुणी मनशां पुनर्जिवन जातलीं तेन्ना तुजी तुका मोसुरी मेळटली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. मोगाड बाबा भयणीनो, सुगणी मनशां पुनर्जिवन जातलीं तेन्ना आमकां सगळ्यांक मजुरी मेळटली म्हूण देव भासायता. आनी जेजू जेन्ना आपणाक कोणूय जेवणाक आपयता तेन्ना ह्या जेवणाक तो केन्नाच तांचें आमंत्रण तो नाकारना. अशे दिसा किरीत भाशेन आपल्या पावण्याक तो एक उपदेश दिता. जेन्ना तूं जेवणाक आपयता वो दनपारचें वो रातचें जेवण दिताय तेन्ना तुज्या इश्टांक
बाबा भयणांक सोयऱ्यांक वो ग्रेस्त शेजाऱ्यांक आपय नाका. कोणाक आपोवचें कोणाक आपोवचें न्हय हें पावण्याचेर दवरलेलें आसा. पूण एके भाशेन जेजू आपूण तुवें आपली जाप घालून ह्या आपल्या पावण्याक एक शिक्षण दिता आनी म्हणटा तुका तर खरेंच आपोवंक जाय, तुका तर खरेंच सत्कार करूंक जाय, तुका दुसऱ्यांचो सन्मान करून तांकां बरे तरेन मान दिवंक जाय जाल्यार वच आनी तुजो उपकार बाद करूंक जायना तसल्या मनशांक आपय. कसले मनीस? दुबडे, कोयद्यांक, तोट्यांक आनी कुड्ड्यांक आपय आनी तांचो उपकार तुजे सवें बाद करूंक जावचो ना. न्हू आमकां जायते पावटी घडयेक जायतीं फुंगसांव येतात आनी घडयेक आमंत्रण दिवंक जायते पावटी प्रश्न येतात कोणाक आपोवचें. पयलो प्रश्न आमच्या मतीन येता आनी आमी रोखडोच ह्या प्रश्नाक जबाब येता तो जावन आसा सोयऱ्या दायऱ्यांक पयलें सांगपाचें, इश्ट मित्रांक सांगपाचें, वळखतात वळखीच्या मनशांक सांगपाचें. केन्ना तरी आमी चिंताव काय वाटे वयल्या गरिबांक सांगतले हांव, वाटे वयल्या दुबड्यांक सांगतले हांव, वाटे वयल्या तोट्यांक सांगतले हांव. कोणूय तर हे भाशेन करीत जाल्यार दुसरो ताका हांसतलो, ताचे मस्कऱ्यो करतलो. पूण जेजू म्हणटा असल्या मनशांक आपोवंक गरजेचें, कित्याक ह्या मनशांच्यान तुमचो उपकार बाद करूंक जायना. आनी पुनर्जिवंतपणाचो दीस येता त्या दिसा तुका मजुरी मेळटली. कित्याक जेजू म्हणटलो हांव भुकेलो तुवें म्हाका जेवण दिलें, हांव ताणेलो तुवें म्हाका पिवंक दिलें, हांव विंगडो आसलो तुवें म्हाका पांगरूंक दिलें. देवाचे बाबा भयणीनो आमकां उपदेश उदारपणाचे, कित्याक देव काळजांतान आमचें बरेंपण आवडेता. देव आमचो मोग करूंक सोदता आनी ह्या मोगा खातीर देव आमकां दर दिसाक आपल्या उतरांतल्यान आमचें बरेंपण आमचें जिवितान सुदारप जावंक तो वावुरता. अशे दिसाक आमकां कृपा मागुया. आमच्या जिवितान ह्याच देवाची कृपा दोत्ता आसतना खंय आमी वेता, कसल्यो समोरवण्यो आमी करता, हे समोरवणे वरवीं कितें आमी घेता, हे समोरवणे वरवीं कितें उपदेश आमी दुसऱ्यांक दिता, आमची समोरवणी करता तेन्ना कसले बाबा भयणीनो फळ आमकां मेळटा हो विचार आमी करून आमचें जिवीत मांडून हाडुया. दोन दिसाक फुक्या देणे कशें तोच देव आमकां मिसाचें बलिदान दिता. ह्या मिसाच्या बलिदानान आपल्या मोगाचें बाबा भयण अर्पण तो करून आपलें मांस आनी रगत आमकां तो फावो करता आनी शेवता. तो जेन्ना तो आमकां शेवता तेन्ना बऱ्या काळजान बऱ्या मनान तें आमी घेवंक, पातकी जिवीत सोडून दिवंक, देवाक मानता ते भाशेन जिवीत जिवंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आयच्या दिसाक सायबिणीची भेट करतात त्या ह्या गोराब्या खातीर आमी मागतले. इग्रेजा रेमी फेर्नांडीस, जिना लिगोरियो मोंतेरो, दाबोली मिलाग्रिना कॉस्टा, आल्तो दाबोली फ्रँकी रोशा आनी रेजिना मुंदी फिलोमेनो दोरादो ह्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणां खातीर कितें भाशेन सायबिणीचो आशिर्वाद पडो म्हूण मागुया. बाबार्थाची यात्रा करतात ते गोराबे आयज कितें भाशेन वाट पेटयतात ती जावन आसा आल्तो चिकाले लुसी डिसोजा आनी फामील आनी दाबोली मानुएल फेर्नांडीस आनी फामील ह्याय गोराब्या खातीर आमी मागुया. गायन घेऊया C6 पेज नंबर 30. C6. बागेतल्या फुलांमध्ये रानातल्या झाडांमध्ये ओळीतल्या दादूमध्ये ईश्वराक सोदले तेणे जेजूच्या काळजा सोबे भेटोयता काळीज मोचे जेजूच्या काळजा सोबे
मोशा भावा भयणे मोशान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या घातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या ह्या केरोबी सभेच्या गावाक सर्वेस्वर मानून घेव. कोनवाड्या बापा ही जेजूच्या कुडी रोगताची निर्मोळ भेटोवणी तुजे मुखार सोडूं. तिका लागून तुज्या सुबाम काकृतीचो पावस आमचे तुज्या पातकी भुरग्यांचेर ओत म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वैवशान करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवीदारान सासणाचे देवा सर कार्यांचो तां जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनोद शब्दा वरवीं तुवें सगळे रचले. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदोरी ताणें कुडगेंतल्यान तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरोन सुसलें आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळल्यानी पवित पोरसां तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें कितोन एकाच तड्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार पावला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्वराचे नांवी येता ताका सोय. उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूड पोरगोटुया. तुझ्या खुसाने कोणाची गोडपणा ओळखली. तुवें आमकां सोडली सोग्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्ती पडे उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलोचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची विवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून दिता आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक.
आमच्या सुरवणाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा जेरा समकाय चिकोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो गिरास समकाय आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोस आनी आमकां खरें पडूं दिव नाका. सर्वेस्परा सुर वायटन ते आमकां निवाद दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान नोत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आघातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसतात तुजी कुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो चेतन रासूर चलयता आयज सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटी. शेलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिव नाका. आमेन. बाबुली आमी सगळीं सर्वेस्पराची भुरगीं जेजू भाव सोमेस्ताचो ताचो बापूय आमचो पुराक मोग एकामेकाचो म्हाका पावले पुराक मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करता तितले कोणे सांगता म्हाका पावले. एकूच काम आमच्या ओतम्यान एकूच मोग आमच्या काळजांत एकूच जीव आमचे सोबे सोमेस्तान देवारूपणे पुराक मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करता तितले सांगता म्हाका पावले.
प्रार्थुया. सुर्गींच्या बापा, तुवें विचून काडलेल्या गोवड्या बागेवन चार्ल्सान आपल्या मुणयारपणान विस्वाशीपणाची आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी उमेदीची पोरजोडीत देख आमकां दिल्या. आमी आमच्या बेसाच्या कायद्यांनी विस्वाशी रावूंक आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी आमचें जिवीत भरूंक आतां घेतिल्ल्या जेजूच्या मासा रोगताच्या जेवणा वरवीं नवी गोठाय आमकां दी. ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सगलीं बरोबर. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, काळाकाळी तुम मनशाक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बागेन फ्रांसीस शावेराच्या आपोण्या आनी मिसांव पासो आमी तुका दिलो आसा. तुज्या पुताच्या कुसाची नोदोवती रावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून निस्यनारी उबीन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगटना जालो. ताचे वेलिकेची दोबाशीक दाखोवनी तशें 2025 उत्सवीक वर्सा आमी तयार जातना पवित्र कुसाच्या बळान आमचो एकचार पिराय. तुज्या उतराच्या उस्वारान आनी परिशुद्धीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिरीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उसवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन संवसाराक बरवंसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बी मोद परगटणारा आमकां कोर. आमीन. गायन घेऊया F7 पेज नंबर 88. F7. Gesù आमचे मोदे दवरूं एका प्रितीरा दिवं सोन्याय आमी पोतून घरा ताच्या मोगान मनशाक जिगूं. जेजू आमचे मोदे दवरूं एका प्रितीरा दिवं सोन्याय आमी पोतून घरा ताच्या मोगान मनशाक जिगूं. जेजू चलो मोगा रस्त्यार मोगा रस्तो